वास्को भाजप मंडळान थळावो आमदार तशेंच गोंय राज्याचो मंत्री मिलिंद नायकाच्या मार्गदर्शनाखाला मुरगांव म्हालांतल्या लोकांच्या सोयी खातीर ॲम्ब्युलन्स सेवा चालू केल्या। वास्को मतदारसंघात मुरगांव म्हालांतले हेर मतदारसंघातल्या लोकांनी ह्या ॲम्ब्युलन्सीचो फायदो घेवचो अशें वास्को भाजप मंडळान जाहीर केलां। आज जी मुरगांव भाजप मंडळ तर्फे जी ॲम्ब्युलन्स अवेलेबल केला ती 1 to 9 पर्यंत सगळ्यांक अवेलेबल आसतले। भितर आमचे सगळे काउन्सिलरांचे नंबर आसतले आनी आमी जे कोण आमकां कॉन्टॅक्टान रावतले तांकां कोणाक गरज पडटा तांकां आमी अवेलेबल करून दितले। खूब जाण सीक जावपाक लागले आनी त्या खातीर एक लोकांक सोय जावची, सगळ्या पेशंट कोणाक पॉझिटिव्ह जाता तांकां सोय जावची म्हणून आमच्या कॉन्स्टिट्युन्सी मुरगांवान वार्ड नंबर 1 to वार्ड नंबर 9 पर्यंत सेवा दिवपा खातीर आमी आयज आमचे आमदार श्री मिलिंद नायक हेच्या मार्गदर्शना खाली ॲम्ब्युलन्स चालू केल्या। तेची अवेलेबिलिटी लोकांक सगळ्या आमचे काउन्सिलर जे निवडून येयल्या 1 ते 7 आनी 8 आनी 9 सगळ्या काउन्सिलरांक अप्रोच करचे किंवा आमचो युवा मोर्चाचो अध्यक्ष किंवा आमच्या पार्टीच्या खंयच्याय कार्यकर्त्याक अप्रोच केली जाल्यार ॲम्ब्युलन्स तांच्या खातीर अवेलेबल आसतली। मे बी हांगासून चिखले हॉस्पिटल पर्यंत व्हरपाक, चिखलेच्यान GMC पर्यंत किंवा चिखलेच्यान आमच्या हॉस्पिसियो व्हरपाक किंवा इजे हॉस्पिटलाक सगळे कडेन अवेलेबल आसतली। लोकांनी ह्या फावटी राजकारण न करता प्रत्येक व्यक्तीन ह्या कॉन्स्टिट्युशन रावणाऱ्यान ह्या संदीचो लाभ घेवन आपल्याक जाय जाल्यार ताचो वापर करून घेवचो। हितून कांय फक्त आमच्या भारतीय जनता पार्टी खातीर ना तर ही मुरगांव वाठारांतल्या रावणाऱ्या सगळ्या 20,000 लोकां खातीर अवेलेबल आसतली। इतलें हांव सांगता आनी ताचो सगळ्यांनी लाभ घेवचो इतलो लोकां कडेन मागता।